मुगेली मोगाची गोंयकार भाव भयणां कशी हाय सगलीं सजमतां एकदम बरी हाय रोचनार बापा आशिर्वादां मोगा गोंयकार भाव भयणांदो तुम जाणाय मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणांदो हांव आर्जीक सारको फोडटालो 2017 आर्जी सारको गोबर कोतालो धुयतालो जायते जाण म्हाका एटॅक करपा येयले जायते जाण म्हाका गाळी मारताले आणि 2017 ते आपणाक गेलो पॉलिटिकल एक पार्टी तयार केल्ली सारको उज कोतालो आरजी म्हणून जे कोती नासलो जाय जाय लंडन गल्फ आसा म्हाका जायते हें कोताले तशेंच मनोज परब बेनावली पयली मिटींग जाली तेदोणा आमगेली आरजी पार्टी काँग्रेसा जॉयन जावपा नाय आम आदमी जॉयन जावपा नाय गोवा फॉरवर्डा जॉयन जावपा नाय बीजेपी जॉयन जावपा नाय म्हणटाले एश करून उलयताले आनी हांव तें धुंवर घातालें जाय जाय आसलें तेंच उज कोताले जेन्ना आमगेलें पार्लमेंटा इलेक्शन जालें तेदोना विराटकूय सपोर्ट करपा आरजी येवना तेन्ना बरोसार धुंवर घायलोलो पूण मनोज परबान आनी विरेश बोरकारान केन्ना म्हाका कांय म्हणोना भले तेणी एकमेकाक उलयला आसतले गाळी बी मारले आसा म्हाका केन्ना व्हिडियो केलो ना तेणी तेगे सपोर्टरान केला ना म्हण हांव पूण तेणी दोगांयनी केन्ना म्हणजे उलयलें तें सारको हें कोता म्हळ्यार हांव तशें विजयानूय तेंचे उलयलें काँग्रेसानूय एकमेकाचें उलयलें पूण सडनली म्हगेलो देव म्हाका उलयलो आनी देवान म्हाका कितें सांगिल्लें हांव दिगंबर कामताबाची फोटी मारना तुमी जाणा जेजू देगू मान नासलो सायबीण देगू मान नासलो जेन्ना म्हगे जिवितां मिरेकल जालें तेदोना हांव तेंका मानूंक लागला तशें जे मेरेन म्हगे जिवितां मिरेकल जायना ते मेरेन हांव खंयचो कोणाकूय मान दिना मनोज परब ती पार्टी म्हज्या देवान मना घायली कारण आमी झगडोकूच आम आदमी गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस आरजी झगडोकूच हे झगोटायमू हे गांठी पार्टी पडे हा बीजेपी ते आमचो फायदो काडून ते जिखोन वयता आमी हिंगा वोट फोडूंक डायरेक्ट ते जिखोन येताय सत्यानाश कोताय मागीर आमी कितें म्हणटाय आरजीन वोट फोडे काँग्रेसागे वोट फोडे गोवा फॉरवर्डान फोडे आम आदमीन येशकून जालो हा आनी थोडे बॅकिंग डॉग जाय तितले आतां आरजीचे बरो उलयता हेजे बरो तांकां उलयत रावन दी ती फकत भोगपा आसताय बीजेपी पळय आड उडयता ती खावपा आड आसताय म्हाका जाय जाणांनी फोन केल्लो हाल दिसानू तूं तेंचे बरो उलयता ताका फोट रे बीटी मेशकूं तुमी सांगत तें हांव आयकना म्हगे देव सांगत तें आयकता हांवें मोगा गोंयकार भाव भयणांनो म्हगे देवान म्हजी मनाक घायलो मू हांवें कांतार केलें चोय आनी कांतरा नांव तुमको इचारलां कांतरा नांव हांवें घायला तुमको इचारलां 27 सरकार कोणाचो तुमको इचारलां 27 सरकार कोणाचो ते कांतार गायल्या 4 दीस जाले कांतार गायल्या 4 दीस जाले आयज आयतार न्हू 4 दीस जाले चोय आयज म्हाका फाल्यां तुका हे चॅनलाचेर ते कांतार मातशें दाखयता तुमकां कित सांगिलां 27 सरकार घोडा पयलीं कित सांगिलां
मनोज परब आरजी मनोज परब आणि विजय सरदेसाय एकठांय जावपाक जाय. त्या छाडल्या आम आदमी आणि गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस आणि आरजी एकठांय जावन तेणी आपणागेली सिटां शेअर केली. म्हणजे बाणाली म्हणटू आम आदमीन गायलें, तिंगा विजय सरदेसायान घालूंक जायना, गोवा फॉरवर्डान घालूंक जायना, जावं म्हणटू काँग्रेसान घालूंक जायना, आरजीपीन घालूंक जायना. आनी आरजी घात तिंगा आम आदमींगे सीट घालूंक जायना, गोवा फॉरवर्डाक घालूंक जायना. अशें करून सीट शेअर केली न्हू बीजेपी धपक्या भायर. आनी जरी तर तुमी आम आदमीगे सीट आहा तिंगा काँग्रेसानूय गायली, गोवा फॉरवर्डानूय गायली, आरजीनूय गायले न्हू, तुमगेले वोट फुटतले, एकमेका घातले वोट. आनी तेच बीजेपीचे वोट आय सगळे बीजेपी पडले, हिंग तुम झगडो वतले. अशें करून जावपा जाय. मोगा गोंयकार बाबड हांव पीस न्ही, 2017 आख्खो संवसार लोक आरजी सपोर्ट कोता, हांव एकलो हेट कोतालो. तुमको हो घडून जावं ना, तुमको ह्यो पार्ट्यो एकठांय करून जावं न्हय, काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड जावं आम आदमी, ते मिनीन फिलीप कोस्तान घडून दाखयले. एकू कांतराची हांव तो फुडें मातांनी ह्या कांतार केदो पोस्ट घाली त्या चोय. 4 दीस जाले आनी आयज मिटींग जाली तेंगेली फातोड्डा. सगळे काँग्रेसाले, आम आदमी गेले, गोवा फॉरवर्डा गेले, तेंगेले दिवाळी कितें आहा, नरकासूर कितें, थिंग एकठांय जावन तेणी मिटींग केल्या. म्हजी काळजां एकदम खुशालकाय भोगली. चोय फोटो दाखयत तुमकां. ती मिटींग जाल्या ती तुमकां दिसती पटली मिटींग मोगा गोंयकार बाब भयणांचो. तुमकां फकत फोटो दाखयता. ही मिटींग जाली तेंगेली आनी चोय मिनीन फिलीप कोस्ता गेलो पावर कित्तो. देव म्हजी मनाक घात तीच हांव कोतां. आनी हे कांतार लोकांका दूड घेवन कोणे आपणाचें मोडूं लायल मू केलो न्हय दुसऱ्या मातशें. म्हगे करप म्हगे रुचनार बाप सांगता. आनी हेका विजय सरदेसाय, गोवा फॉरवर्डा, काँग्रेस, आरजी तेंकां आपण एकठांय घाल न्हय. देवान म्हजी मनाक घाल तें कांतार तुमचे मुखार हाडा. तें कांतार जाय जाणां डावनलोड करून वॉट्सॅपाचेर शेअर केलां आनी आख्ख्या संवसारा मुखार पावलां. आनी डावनलोड कोत्तेल्यांकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. दुखी आहलो पूण एटलिस्ट हे सगळे एकठांय जाले मू हांव हुशाल. आनी आतांनी हें आलोवपाक कोणाच्यान जायना. हे पाटी 2027 बीजेपी घार म्हळ्यार घारा. आज जाय जावं आरजीचे बरो उलयत मू. म्हगे फ्रेंड आहाय ते घडी बेजार आसले, म्हाका गाळी मारले. तुम गाळी मारीत राय, तुमचे कुस्तार हांव म्हजें पोट भरना. मुगे जिवीत म्हाका जाय ते भाशेन हांव जियेतलों. पूण एक सांगता, तुम बकीत रावाय, फेक आयडी घेवन कमेंट मारीत रावाय. तें म्हाका कळटलें भुंगले मनीस आतां येताय म्हूण. तुमकां कोणा सपोर्ट करपा आहा तो करयाय. पूण तुमी आत हेजे मुखार आरजी, गोवा फॉरवर्डा, काँग्रेसा फोडूं तो गेल्ला हितू तुमी हे एकठांय जाले तेका जाल्यार तुमी इनडायरेक्ट बीजेपी सपोर्ट कोताय. तुमी बीजेपी गे मनीस म्हजे दाखयताय. हे वेळार सगल्यो पार्टी एकठांय जाले ती आमगे गोंय राखपा. कारण बीजेपीन सारकें काबार केला. जितले पळय गुंड आहाय ते बीजेपीन हाडून पुसलो आहाय. जितल्यो बलात्कार, मर्डर, भुरग्यांचे अत्याचार जाताय न्हू, हे सगळे बीजेपी गव्हर्मेंटा लागून जाला. हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम ह्यो झगड्यो झुजां जाताय ती बीजेपी लागून. खंय लँग्वेजी लागून, खंय आनी कितें लागून. हे भाशा आमगे गोंय सायबाचेर उलोवप नाक जालो, आमगेले देवा बुल्या आनी कितें कितें हाडून पुरोवप, हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भाव भयणां मदीं झगडी घालप, गाया मासाय नाकाय आनी कितें, हें सगळें आमगे गोंयान आसलोलें. हें सगळें बीजेपी कोता. हे बजरंग दल वयर सावन आरएसएसाचे सगळे येताय गोंय सत्यानाश करूं सोदताय. गोंयची जमीन विकून हायन काबार केल्या तेचोय. मोगा गोंयकार बाब भयणां, गोंयकारां लुगार नाय. लंडन गेलो हाय आमगे गोंयकार, जाय जावं पोटा लागून जायते पयशे मोडून गेलो हाय. तेंगे घर पासून वो बीजेपी सरकार सीएम चोन्न हापा भोंवता.
हें चोयाय तुमगे मोगा गोंयकार भाव भयणा. पूण एक सांगता, हांवें हें तुमकां सगळें एकठांय केलें. काँग्रेसा आमगेलें स्वता तें उलयता हांव. मायकल लोबोतो तुमकां काँग्रेसान टिकेट दिली न्हू, हांव परतून काँग्रेसाची उलयतलो आनी काँग्रेसा भायर मारो येता. मायकल लोबो टिकेट दिवपा जायना, बाबूश मोन्सराला टिकेट दिवपा जायना, विश्वजीत तागे चेडो मेलो बडी हिंकून हात्तो विश्वजीत आनी तेगे हो कोण तो प्रताप सिंग राणे. विश्वजीत तेगे चेडो प्रताप सिंग राणे टॉयलेट क्लिनर लेपे तोंडाचो. दिगंबर कामत ताका टिकेट दिवपा जायना. तशेंच वच लमाण्यांगे कुंभार मोविन गुदिनो ताका हें कोणाकूय टिकेट दिवपा जायना. टिकेट दिल्यो हांव परतून येतलो. कित्याक आमकां जाय हे पाटी बरे नेये मनीस येयलोले. जावं तुमी त्या फिदोला टिकेट दियाय, जावं तुमी त्या प्रतिमान दियाय, जावं त्या शंकर पैजी दियाय, जावं ते रामा काणकोणकारा दियाय, ह्या सगळ्या टिकेट दियाय कोणाकूय. पूण आमकां हे पाटी नेय मनीस जाय जे गोंयचे सत्यानाश कोताय ते न्ही. थोडे येताय थिंगा आपणागे बँक सीज केलो हाय, बँक सीज पळ केलो हाय, ते येताय थिंग बेश्टे बोळे मारपा. आपूण दोळे बासूय कित मू किडनी बासून दित मुट्टो काँग्रेसा जिखोय हाडपा. तेंचें नांव घेयना, एशें करून इनडायरेक्ट सांगल्यार तुमकां कळटा. हे मनीस आपणागेले बँक सीज केले, ते निवडून लिहिलें म्हणटरी तेंगे बँक बंद जातली, पयशे तांकां काडून मेळ्ळे. हेसो कामां लागून ते घेताय. ते चोर किरमिंदर तेंचे केस बेस आहाय न्हू, तांकां टिकेट दिवपा जायना. ते बसोल दिवं जाल्यार बस दी. बीजेपी नी पार्टी आयडिया बरी काळ्या. आपूण निवडून येवपा नामू तेणें इंडेपेंडेंट बसों लायले, पयशे सगळे बीजेपी दिता. इंडेपेंडेंट बसों लायले आनी तेजे दिसा निवडून येयले म्हणटरी बीजेपी जॉयंट जावपाचें. अवघड आसतलें. देखून हे पावटी आमी सारकी इलेक्शना टायमार जावं वो जायन वचूं आमगे एकूय एम आसूं जावं. आरजी काँग्रेस आम आदमी पार्टी गोवा फॉरवर्ड हेका आमी वोट करून निवडायन हाडपा जाय. पूण आनी एक सांगो तुमकां, आमगे चांदोर गांवां आमगेलो काँग्रेसा लिडर ताका भायर मारतो. तो काँग्रेसा मनीस, पूण ताका हे पाटी आमी कुंकोळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी चान्स दिवपा नाय. जोकी आलेमाय चेडो युरी ताका काँग्रेसा टिकेटीचेर बस, खूंय बस, ताका आमी हे पाटी ताजे ऑपोजीट हांव बसोतां 2027 ताका हांव भायर मारतां. वोट होडो ना कितें जावं, वोट स्प्लीट देखून जावं, युरी ऑपोजीट चांदोर हांव बसतलों. कारण म्हाका जाय आमगेले चांदोर गांवांत काम जालें. चांदोर गांवांत कांयच केलो ना, कांयच केलें ना. आमी ह्या पोटा लागून परदेस आयले. कितू तेंप रावतले, भुरगीं हाय, फुडारा कांयच ना, झिरो. तो फकत आपणागे बोळस भोत्ता. युरी जोकी जालें मागीर चेडो हांव डायरेक्ट नांव घेवन सांगता, काँग्रेसागे मनीस तो. लोक तुका काँग्रेसागे म्हूण वोट करूं येतालो, पूण ही पाटी येवपाना. लोकांगे हांव काळजां रावलो. सगळे गोंयकारां पासत हांव वावुरतां. हो उडगास धर. जरी तर आम आदमी गोवा फॉरवर्ड आरजीन तेणी टिकेट दिली, वो तेणी डील ना दिवं जाल्यार इंडेपेंडंट खुद हांव म्हगेले बोळसांत पयशे म्हूण बसतलो. आनी जरी तर तुमकां म्हजे ऑपोजीट आरजीन गोवा फॉरवर्डान आम आदमीन सीट घालपा जायना थिंगा. पयलें सांगता, तुमी वोट फोडटले म्हजे ऑपोजीट बीजेपीन युरी आनी हांव. तुमी मोद थिंग भितर सरनाकाय. कारण त्या सीट कन्फर्म म्हाका जालो आहा. मिनीन फिलीप कोस्ता कुंकोळीचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले हांव येयनासतना म्हाका ते स्पेशल ताका लागून रावलां. कारण आमगे गोंयकारांगे काम करपा. इतल्यान म्हगे व्हिडिओ काबार कोता. काळजां सांग. देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच. आनी तूं बाबा युरी हे पाटी आनी खुंयचे कोडी बस. तूं बसपा जाय मरे काँग्रेसा टिकेटीचेर आनी खुंयचे कोडी बस तूं. पूण कुंकोळी कॉन्स्टिट्युएन्सींतलें तुगेलें नांव चीर आनी उडय. बेश्टें नांव पेडा कोनाका. एक साद्या मनशाक बली आपूण पेडा जाल म्हणटोनी तिगेलें कॅरियर पळय हितू तें जोडलो आहा न्ही, तें वयतलें. कारण हे पाटी 110% मिनीन फिलीप कोस्ता कुंकोळी कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो MLA मोयदा. आनी काँग्रेस सरकार आमी घडोवन हाडटाय. थँक्यू वेरी मच. परत बीजेपी आयल्यार गोंयकार कोणाक पडली.
गोंया राखोन दवरतलो तरी एक आसा उपाय गोंयच्यो पार्ट्यो आसात तांकां सापोर्ट करूंक जाय गोवा फॉरवर्ड आर्जीक आमी निवडायन हाडूंक जाय विजय आनी मनोज तुमी एकठांय येवंक जाय काँग्रेस आम आदमी तुमी सोरोन रे मुखार बीजेपीचे बँड मोडाक फोंड मारून ताज्या बँडार चौगूय एकठांय जावन तुमी सिटां शेअर केल्यार 27 गोंयकारांचो घोडात रे सरकार